2011 वर्सा 70 धाव्या हे स्वातंत्र्यवीर स्मारक बांदून उबे जाले। गोंय मुक्तीक 50 वर्सां जाल्ल्या निमतान भांगरा महोत्सवी वर्सा तेन्नाच्या काँग्रेस सरकाराच्या काळात पंचायतीक हो भांगरा महोत्सवी फंड दिल्लो। फंडांतल्यान नगरगांव पंचायतीन हे स्मारक बांदिल्ले। मात 7 वर्सां जाली पंचायतीचे अंतर्गत राजकारणात उद्घाटन अडकला। ज्या जाग्यार आता आम्ही जी वास्तू बांधल्या त्या जाग्यावरसून म्हणजे आमच्या गावातसून धावे गावात म्हणजे साधारण 32 स्वातंत्र्य सैनिक असतात। म्हणून ते थंयच्यान झेंडो लावून गेल्ले म्हणून तो जागो एक पवित्र जागो असो त्यांचो म्हणून आम्ही तो जागो विकतो घेतलो। विकतो म्हणण्या परस डोनेट केलो। बेळगावचे हेडा म्हणून फॅमिली त्यांच्याकडे वचून 4-5 फावटी त्यांच्याकडे घालून तो जागो घेतलो। त्यांच्या कडसून 600 स्क्वेअर मीटर जागो घेतलो आणि तो जो फंड असलो 10 लाख रुपया त्या फंडातून आम्ही ती वास्तू उभी केली। बेळगावचे हेडा फॅमिलीन दान केल्ल्या 600 चौखण मीटर जमनीर हे स्मारक बांधला। मात इतले असूनय तयार पंचायत कपल फुटकी। पंचायतीच्या राजकारणात 7 वर्सां जाली त्या स्मारकाच्या उक्तावणाक मुहूर्त मेळना। अंदूच्या क्रांती दिसा तरी पंचायतीक बुद्ध जाल्यार क्रांतीवीरांच्या आत्म्याक शांती म्हणपाची। जे स्मारक थंय उबारलेलें आसा ते माझे आजोबा कैलासवासी गोविंद शास्त्री भावे त्या आजोबांच्या पुढारपणा सकयल 26 जानेवारी 1955 ह्या दिसा थंय सगळ्यांत गोंयांत जे कितें बऱ्याच ठिकाणी व्हडले सत्याग्रह जाले तितूंतलो एक व्हडलो 70तलो सत्याग्रह हो त्या जाग्यार जालो आनी त्या लागून त्या जाग्याची एक कितें तरी ख्याती उरपाची अशें मनात घेवन हांगासरलो जे पंचायतीचो म्हाका दिसता कितें तरी तेंचो फंड आसलो तो फंड तेंच्यांनी तातूंत घालून तो जागो जे कितें जोशी आनी हेडा ह्या फॅमिलीन तो दिलो आनी त्या जाग्याचेर थंय एक तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन एक स्मारक ती स्वातंत्र्य संग्रामाची एक ओळख म्हणून किंवा त्या सत्याग्रहाची ओळख म्हणून थंय एक स्मारक बांदपाचें अशें ठरलें आनी तें स्मारक बांदून आज बरेच दीस जाले। राजकारण कसल्याय प्रकारचे थंय न हाडटा आमी हेच्या आदी सुद्दां थंय जे 19 डिसेंबर आसो किंवा 26 जानेवारी आसो ह्या दिसा थंय झेंडावंदन जाता त्या झेंडावंदनाक आमी थंय वयता। त्या दिसा हांवें सुद्दां हेच्या आदी बरेच जे कितें आमचे पंच किंवा व्हडले मंडळी आसा तांकां सगळ्यांक आवाहन केलां की हे सगळ्यो गोश्टी सायडीक दवरून त्या जाग्याचेर जे कितें बांदलां तेची एक व्यवस्थीत ताचो उपयोग जावचो। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।